नाम गौरव खौंटे है। मैं एल्कॉन ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। एल्कॉन ग्रुप 40 साल से गोवा में डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल का, जो हम आपको थोड़े डिटेल में दिखाएंगे। और हमारी टीम सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ सिद्धेश कामत, जो हमारे क्वालिटी और टेक्निकल के हेड है, जो कुंडेम आईडीसी में अपना उधर सेटअप है। उधर पूरा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है, नए नए प्रोडक्ट्स करना, करंट प्रोडक्ट्स को सुधार करना, ये सब काम इनके अंडर उधर होता है। हमारी सेल्स की टीम सागर, धुरी, जो नॉर्थ गोवा को कवर करते हैं, और अमित गोबे जो साउथ गोवा को कवर करते हैं। और इनके अलावा हमारे अल्कॉन के 2 सीनियर लोग भी पीछे हैं, जो राहुल गांवकर और संजय नेत्रावलकर, जो मार्केटिंग टीम के मेंबर्स हैं, और 2 सिद्धेश के मेंबर्स, टीम मेंबर्स, गौरीश और साहू, ये 2 लोग इधर हैं। थैंक यू। तो धन्यवाद आपको, आपका टाइम निकाल के आप इधर आए संडे को। तो हम लोग बिना ज़्यादा और टाइम लिए हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं। और एक हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर जो हमने टाई अप किया है, टाइल्स टावर, उनके भी प्रोमोटर्स जिगर पटेल जी और चिराग पटेल जी इधर हैं। तो उनको भी और उनके टीम को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आप आए इधर आज। सो लेट अस स्टार्ट द शो। माझे नाव गौरव खौंटे. आय एम द डायरेक्टर ऑफ अल्कॉन अनिल कॉन्टो एंटरप्राइजेस. आणि आम्ही आता आमच्या अल्कोटेक कंपनी म्हणून आसा, तांच्या अंडर आम्ही टायल एडेसिव्स हाचो नवो प्रॉडक्ट आम्ही लॉन्च केला गोंयान. आणि ते प्रॉडक्ट सगळे फूल गोंयान डिस्ट्रीब्युशन करपाक म्हणून आम्ही एक काल साऊथ गोवान आणि आज नॉर्थ गोवान आम्ही मिटींग केल्ली ऑफ ऑल टायल कॉन्ट्रॅक्टर्स इन गोवा. सो हांव सिद्धेश कामत जो आमचो क्वालिटी हेड आसा ताका रिक्वेस्ट करता प्रोडक्टा बद्दल मातशें आनी कितें सांग. हॅलो, हांव सिद्धेश कामत मामाय. हांव अल्कॉन ग्रुपाचो क्वालिटी पळयतां. आमचो जो टायल एडेसिव्ह जो आसा, ओके, आमी सगळे तरेचे टायल एडेसिव्ह आसा आमचे कडेन. जो IS कोड आसा, IS 15477 प्रमाणे जितले डिफरंट टायप्स ऑफ जे टायल एडेसिव्ह त्या कोडान बरयल्ले आसा, ते सगळे टायल्स एडेसिव्ह आमी करता. ओके, टायप 1 म्हणले, टायप 2 म्हणले, टायप 3 म्हणले, टायप 4 म्हणले, आनी त्या भायर ताजो एडिशनल प्रॉपर्टीज आसा, एलोंगेशन, डिफॉर्मेबिलिटीचे, S1, S2, सगळे आमी टायल प्रकारचे टायल एडेसिव्ह करता एज पर कोड. आनी आमचो जो टायल एडेसिव्ह जे आसा ते ISI मार्क आमी घेतला ताज्या खातीर. ओके, आनी आमचे सगळे टायल एडेसिव्ह ISI मार्कला. ओके, आनी क्वालिटी इज व्हेरी गुड एक्चुअली. हे प्रॉडक्ट जे आसा पळय ते टायल्स लावपाक यूज जाता. आतां टायल्स वेगळे वेगळे तरेचे आसता. सिरेमीक टायल्स आसता, विट्रिफायड टायल्स आसता, स्टोन्स आसता. ओके, आनी वेगळे वेगळे सायजीचे टायल्स आसता. आनी हे टायल्स लागता, फ्लोरांक लागता, इवन वॉलांक लागता. थोडे लोक टायल ऑन टायलूय लायतात. ओके, म्हणजे ऑलरेडी जे टायल लायिल्ले आसा ताजे वयर ते काडपाची गरज पडना तुमकां. ते टायलाचे वयर टायलूय लावपाक शकता. ओके, आनी डिफरंट एप्लिकेशन्स, म्हणजे एक्सटर्नल वॉल्सांक लावपाक शकता, इंटरनल वॉल्सांक, बाथरुमांक लावपाक शकता. बाथरुमाक बेजिकली आमकां तुगेले सिरेमीक टायल्स लागता. ओके, ताजे खातीर आमकां तो वेगळो आल्कोफा C म्हणून आसा. विट्रिफायड टायल्सा खातीर आल्कोफास्ट VT म्हणून आसा. स्टोन टायल्सा खातीर आल्कोफास्ट SA. जे नाल्यार आनी लार्ज फॉर्मेट टायल्स, व्हडले टायल्स लावपाचे आसा तांकां आल्कोफास्ट HF म्हणून आमचो प्रॉडक्ट आसा. आणि एक गोष्ट, आमची फूल जी R&D सेटअप आसा अल्कॉनाचो, तो कुंडेम IDC थंय आमचो सेटअप आसा. सो सगळे जे आमचे प्रोडक्ट्स डेव्हलप जाता ताजे रिसर्च जाता, नवे प्रोडक्ट्स आनी एक्झिस्टींग प्रोडक्ट सुद्दां जे इम्प्रूव करपाचे
करपाचें ती सगळी एक्टिविटी आमची थंय कुणें जाता. आनी आमचो डिस्ट्रिब्युशन पार्टनर फॉर गोवा जे आमी टाय अप केला टायल्स टावर म्हणून एक कंपनी आसा गोंयची आनी तांचो प्रमोटर जिगर पटेल. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की सांगपाक की तांची लोकेशन्स खंय खंय गोंयान आसा ती आनी त्या भायर तांच्या लोकेशना भायर आमी जशें जशें फुडें सरता तशें आमी गोंयान बाकीचे सुद्दां टाय अप करपा आसा सच दॅट आमी फ्रॉम पेडणे टू काणकोणा सगळ्याच कडेन आमचो डिस्ट्रिब्युशन चॅनल वाडोवपाक शकता म्हणून. सो तें काम चालू आसा आमचें. पण हांच्या बरोबर आमी दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट टायल्स सप्लायर्स इन गोवा तांच्या बरोबर आमी आतां सद्या आमी टाय अप केला. So I'm very thankful to Mr. Gaurav that we are associated together, and we have 4 outlets: one in north in Panjim, Tiles Tower, 3 in south, and we are coming up with one more outlet in south as well. That is the Goa's largest multi-brand outlet called Tiles Tower Universe. So we are already dealing with other brands and with good brands like Kajaria, Somani, Varmora, Moto, many more. So the decision why we came with this particular product is because Alcon itself has a very good credibility in all the products and in all the businesses and everywhere. So this particular product, what Alcon is making, is a flagship product of all of their products what they are selling right now in the market, and we would love to associate with them. That's why we have taken this decision to associate with Alcon, and we are looking forward that this product we will sell it with each and every counter wherever tiles are getting sold. We are trying to make a very good sub-dealer network everywhere in Goa. Apart from that, our own showrooms, our own chain of showrooms, our own architect contacts and contractors and everything, whatever we have done today, we are looking forward to this, that we will take this product in a very good and a sophisticated way with all the Goan customers. And it doesn't have any sort of complaints. We are already selling since now almost 3 to 4 months. We have already started selling it, and the response is really very awesome. People are really accepting it very fast. Rate wise also it is very competitive, and you can challenge it to any architect or any particular contractor that we have that capacity of making this particular product कि आप उसको कहीं पे भी आप अप्लाई करो. All whatever Mr. Siddesh has told, that type 1, type 2, type 3, if you are putting it on the floor tiles, if you are putting it on a wall, or if you are cladding it outside even in hot sun, rain, this product gives you everything. So thank you very much once again for getting this association done. We are looking forward with more such associations. Thank you very much. थँक्यू. आणि हांव गोमंतकाक थँक्यू म्हणटा की अशेच एक गोवन कंपनीक तुमी सपोर्ट करपाक आमकां हांगा कवर करपा आयल्या. सो आय रियली अप्रिशिएट तुमचो हेल्प आमकां. थँक्यू. हो आमी हांगा एक डिस्प्ले केल्लो आसा. ओके, आमी जस्ट एक एक्सप्लेन करपा खातीर हो टायल एडेसिव्ह जो आमचो जो प्रॉडक्ट आसा तो कसो वर्क जाता तो. ओके, आतां हो हांगा तुमी 2 स्लायड हे पळयल्या, टायल लायल्या ते पळयल्या. हांवें ग्लासाचे टायल्स लायल्या. एक एक्चुअली ग्लासाचे टायल्स आमी फक्त दाखोवपाक लायला, मागीर टायल एडेसिव्ह जो कितें जालें, टायल एडेसिव्ह जो आसा पळय तो कसो बिहेव जाता तो. आतां हो टायल पळयलो न्ही जाल्यार तुमकां कितें दिसता की हांगा वेगळे वेगळे पॅचीस दिसता. हे ट्रेडिशनल वे टायल लावपाचे असो प्रकार हो एक्चुअली ट्रेडिशनल वे. ओके, सो आतां नॉर्मली सायटी ट्रेडिशनली कितें करतात ते बेटे टायला फाटल्यान सिमेंट मोटर लायता आनी चिपकायतात. म्हणजे हांगा पळय कितले गॅप उरले. आतां आमचे जो टायल एडेसिव्ह जो आसा तो बेजिकली असो लावपाक शकत ना. ओके, ताका ते नॉच ट्रॉवेल आसता बेजिकली 6x6 नॉच ट्रॉवेल एक येता. ओके, ताज्या थ्रू रावचो पडटा. हे सारके जेन्ना तूं लायता आनी तो नॉच ट्रॉवेल ओडचो पडटा. ओडटकीच हे अशे ग्रुव्स येतात. ओके, आनी मागीर ते टायल ताजे वयर लावचो पडटा. तो हांगा पळयलो न्ही जाल्यार तुमी जाल्यार फूल कॉन्टॅक्ट दिसता पळय. कंपेर हांगा समज केलो जाल्यार किंवा ट्रेडिशनल वे लावपाक कितले गॅप आसले पळय, आनी हांगा फूल कॉन्टॅक्ट. म्हणजे स्ट्रेंथ कित्याची बरी आसतली, हाजीच बरी आसतली. आनी हे वेगळे वेगळे डिफरंट टायल्स. आतां वॉट हे आल्कोफास्ट सी लायला आमी. ओके, वॉट टायल आहा आल्कोफास्ट सी, आनी हे सगळे सिरेमीक टायल्स लायिल्ले आसा. हे आल्कोफास्ट VT जो विट्रिफायड टायल्साक जो यूज जाता तो टायल एडेसिव्ह लायला, आनी हे सगळे विट्रिफायड टायल्स लायिल्ले आसा. आनी आल्कोफास्ट SA टायल एडेसिव्ह आमचो, आनी हे स्टोन टायल्स लायिल्ले आसा.